भेटून तुका वंदिता. मगळ बाबणीनो तुमकां समिस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकाळ असो 16 आयतार आचरण करचे वखता ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार देवाची दयाळाई भोगूंक आनी कृपेन वाडोवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता आसतना देवाच्या दयाळ्यान आनी कृपेन आमी वाडोवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना बळकाची जोमरी पालबलेल्या बरेपणाक अर्घ जावन मीस भेटयता आयरीन निकोस्ता बेल्लोर. तांचेर देवसोद मागता आसतना देवादीन लुईस नजरेत जत्मे विस्ता टीना कुटीना मुंबई. देवादीन मेरी डिसो जत्मे विस्ता दुलसिन बर्नाडी सुरुजाई वडो. तांच्या हृदय बसोद मागता आसतना युट्रस असो गर्भकोश असो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक मिसाचें बलिदान भेटयता फ्लोसी फर्नांडीस बेळवाई. तांचे हृदय बसोद विशेष करून मागता आसतना बेन्नी मिरांदा एका बरी भलायकी मेळच्या बसोद मिसाचें बलिदान भेटयता ऑल्विन मिरांदा वासई मुंबई. तांचे हृदय बसोद मागता आसतना लग्ना जिवीत असो संभ्रम चलयतात, लग्ना जिवीत असो दीस संभ्रमूंक देवाक अर्घ जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात ऑल्विन आनी मीना रोड्रिगेस फातिमा वाडो. तांचे बसोदी विशेष करून संदर्भार मागया. तशेंच देवादीन बाप रॉबर्ट डिसोजाच्या आत्म्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज आमी सद्याकाळ असो 16 आयतार संभ्रमताव. एका कुटुंब स्पिरितान सोमयाच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोमयाचे वेदी बोवारी संगता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाची दयाळाई बगूंक आमकां आपोवणें दिता. देवाची सोंसणीकाय ताची अस्कतकाय न्हय, बगार ताका पातक्यांचेर आसलेलो मोग परगडटा. देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडलेली आमी तोच मोग पेल्यांतय दाखयता तेन्ना आमी सर्गींचे राज आमचे मोदें आसा म्हणलें सत परगडटा. हें सत मोतीन धरून एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. देवाची सोंसणी गाय ताची अस्कत गायनी बगार पातकी मनशांती आसली बीर मोतोनी काकुळत वर्ती म्हणलें सत हाची देवस्तुती परगट करता आसतना त्याच काकुळतीचो वांटो आमी जावंक समेची कृपा मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी केल्ल्या पदकाची दुखदन सांगाता म्हणया सर्व पदवेताराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसळ सांगता.
मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बडवड अपराध हे पासत मागे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सुम्या काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. सोम्या काकूळट कर, काकूळट कर. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आमी तुका वाकणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका दिवासता. सुम्या एकल्या जनीक पुता जेजू क्रिस्ता. सुम्या देवा देवाची शिळये बापाच्या पोता. तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूळट कर. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू स्वामी एकलोच तू भोवतो. प्रार्थूया. एक घडी बोट डोळे तांपे आमचे आमचे घर संगती त्या संवागातीत आमी मागे. कुनवळ्या बापा आमच्या भोवमुखार देवा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचे देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर बवर्तान बरवशान मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्या आजिना सदांच पाडूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना.
तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नित्यवनपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें दणीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताचे वळख आसूनी उद्दटन दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तेन तूं भोव वर्त जाल्यारी मोवाळेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयले प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलाय. पातकाची प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां बरवसो दिलोय. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें अत्मोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाण आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. बापा सर्गानी संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गुट तुवें लाना उक्ते केले. पवित्र सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मत वापरमाणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गीचें राज्य अशें म्हण येत
एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सक्कड न्हिदोन आसता तसो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी पुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो. तोवर दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, दनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपल्लें न्हय, तर तातूंत नेर कैंतावन आयलो. दनयान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय हें, तर आमी वचून तो उमटून काडून रास घालूंवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोवी उमटिशात, लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पिंड्यो बांदा, उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान बरा. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गेचें राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवाच्या बिया बरी. निजायकी तें बी सर्व बियां पैकी ल्हान, पूण वाडटस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवना ताच्या खांदयांनी गोंठेर बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गेचें राज्य एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरसिल्ल्या कमेऱ्या बरी. क्रमेण तें पीठ फुगलें. ह्यो सरसंगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी विणें तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगिल्लें तें. वपारी वापारून हांव उलयतलों. संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलों. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तोवर ताचे शिस ताचे ससी येवना. शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडून सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओंपता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिडगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंते. लुवणतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशा पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतल्या सक्कडांक आनी कोटेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगठ्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, भक्तिगनो, जेजून म्हणलें आसा, बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणट्यांनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. बापा सर्गा संवसाराच्या दनया हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक बुदवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें कळीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कसल्यो संगती ह्या बुदवंतांनी जाणट्यान तावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती जेजून आमकां म्हळ्यार ल्हानांतल्या ल्हानांक कळीत केल्ल्यो आसात. जेजूच्या काळार कांय थोडे शिकपी आशिल्ले, कांय थोडे फारिजेव, कांय थोडे सादुसेव, कांय थोडे शास्त्री. आपूण सगळें जाणा, देवशास्त्र जाणा, नियमशास्त्र जाणा, जुदेव धर्माची तत्व आमी जाणाव, देवाक आमी जाणाव, सर्गीचें राज आमी जाणाव अशें चिंतून आशिल्ले ते. जाणारी म्हणटाले तांकां. पूण सर्गीच्या राजाचे गुट तांकां निजायकी कळीत नातले.
सर्गीचे राज कशे आपणावेत आनी कोणाक तें फोव जायत म्हणल्या विशीं तांकां खरी समजोणी नातली. देखून जेजू हे सर्गीच्या राजाची खबर तांकां सांगूंक वचना. तो म्हणटा सर्गीचें राज थंय आसा हांगा आसा म्हणल्यार जायना. सर्गीचें राज म्हज्या दुडवान म्हज्या अधिकारान जोडूंक जायना. सर्गीचें राज स्वार्थान आपलेसपणान आपणावंक जायना. सर्गीचें राज तलवार घेवन झुजोन तें जोडूंक जायना. सर्गीचें राज कशें जोडयेत तें कनवळ्यान, दीनपणान, सोंसणिकायेन, मोगान, सोंसणिकायेन आनी बोगसड्यान जोडयेत. आनी हें सगळें आसा जें जाल्यार तुजें थंय कलतेपण आसा जाय. जो कोण कलतो जाता ताका देव वर्तो करता आनी जो कोण हेरांचो साकोर जाता देव ताका धनी करतलो. देखून मातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आद्ये 5 जेजून 8 बागी दित आसतना म्हणलें, बागी अंतस्करणी दुर्बळी सर्गीचें राज्य तांचें. नितळ मनाची कितली बागी देवाक पळोवंक शकतली. सादी बोळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. पेल्या पासून रुदान करतात ती बागी देव तांकां बुजयतलो. म्हजे पासून तुमकां कश्ट सोसूंक अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक तुमकां मेळटा तर संतोश पावा. कित्याक सर्गीच्या राजांत हे तेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. अपुर्बाची शिकवण जेजू आमकां दिता. ल्हानविकायेन सर्गीचें राज जोडूंक साध्य आसा. वडपणान जायना, अंतस्तान जायना. बगार ल्हानविकायेन दीनपणान हें सर्गीचें राज जोडूंक साध्य जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना ह्यो त्यो सर्गीच्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक सुमयान उगडाप केल्ल्यो. ल्हानांतले ल्हाने कोण ते? शिकपी न्ही, सायंटिस्ट न्ही, पदवे आसलेले न्ही. बगार अशिकपी लोक, कळीत नासलेलो, समजोणी नासलेलो, सादो बळो लोक तसल्यांक सर्गीचें राज्य तो परगट करता. पण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आयच्या सुवार्थ तेका आमी आयल्या जाल्यार थंयसर 3 ओपारी जेजू आमकां दिता. 3 ओपारी. पयली ओपार खंयची आयकलें की ना? पयली ओपार देराची की नेराची? नेराची ओपार. नेर म्हळ्यार गोताय? नेर म्हळ्यार घाले हा नलयो. मागीर आनी कितें म्हणटात? नेर म्हळ्यार भाताच्या मदें एक येता. आमच्या चलते भाशेन ताका माव म्हणटात. माव नेगी येणेलाचें भात ओंपल्या उपरांत जर पावस आयलो जाल्यार ह्या भाताच्या मोदें एक तणशें येता आनी तें भातां बरीत आसता. भात कितें आनी माव कितें म्हूण कळना. एकतलें पळोवंक एकतलें आसता. भुरग्यांक आनी बरा ती माव काडूंक जायना. देखून जुलय गेलो म्हळ्यार ऑगस्टाच्या पयले सुरवेर ह्या जुलयाच्या निमाण्यांत माव काडूंक कामाक सांगतले, कुलीक सांगतले माव काडच्याक. आनी येवन सुमार माव काडन थंय बाटी ओमतें घालन, गाद्यान बाटी ओमतें घालन ही माव काडटाले. माव काडटना थोडी बेटी कितें जाता म्हळ्यार नेजी बुडितात. देखून ते कळीत आसलेल्या मात्र माव काडूंक आपोवचें. माव काडूंक वा नेर बुड्डूंक आपोवचें. नेर बुड्डूंक माव नलयो बुड्डूंक आपोवचें. आनी थोडे फावटी नलयो तकलेतान बुड्डिताना कितें जाता म्हळ्यार अर्ध काट्ट जातात. कळ्ळें की? अर्ध काट्ट जातात. कळ्ळें की? जिड्ड्याची फुलां आसात गोताय तुमकां? जिड्ड्याची फुलां बरीत ताचें कांड तें ओडटना काट्ट जाता. कळ्ळें की? तुमकां गत्ता की? थोडी पळयता पात्र्या बाय काणी सांगता बा. खंयच्या आदिकालाची काणी सांगता की वय खंय जल्मलो मेल्लो की म्हणटात कोण ना. हें पुराय काम केल्ल्यान गत्ता आसचें. देखून हें पुराय आमी काम करन ओडिल्ले मनशां. देखून हे बाटयेंत उमती घालून दवरची. कित्याक म्हळ्यार नातल्यार गाद्यांत उदक आसता न्ही की मागीर तें ओवन हाडूंक कश्ट आंगार पुरो उदक पडटा. तशें थंय बातये उमती घालून बातयेर दवरचें आनी उपरांत थंय खाट बांदून ह्या बाटयेन भरून आनी कडपीच्या सुवातेर घालचें.
कडपीर घालचें तें ते कुसून सुकून वेता नातल्यार ती परतून कितलो जाता कुडपी सुवातेरी ती कितलो जाता मागीर माव तसली माव पळया खंय जावन आयली गाजो कोसतना नातल्ली गादो गुंठी येतना नातल्ली गादो ओमतना नातल्ली खंय जावन आयली सवाल न्ही की इनेराची वाल इनेराची ओपार पळया म्हज्या मोगाच्या बाबतीन थोड्यांनी म्हणचें आसा इतले अन्याय जाता इतले अनित जाता इतले असत आसा इतले खुनयो जातात इतले पुरा वायट जाता खंय जावन येता खंय जावन येता खंय जावन येता देव बरो देवान सगळें बरेंच आसलें देव दयाळ देव पातक करिना देवा तें पातक ना देवा तें पाड ना वायट ना तरी हें वायट खंय जावन आयलें न्ही गी वायट खंय जावन आयलें देवान सो दीस काण गेले संवसार वचूंक आनी देवा पुरा बरें तें दिसलें संतोश पावलो आतां हांव एक सुरू आसलो मात देवा बरें दिसूं ना हे आयल्या उपरांत तेंय बरें दिसलें पूण हें वायट खंय जावन आयलें पळया खंय जावन आयलें गुर्तना वायट खंय जावन आयलें देवसारा जावन आयलें तो एक तुमकां बापा असो आसा हां हां मातेर मुडयेर मोटन बातयेर म्हण तशें इकडाचो न्ही गे वायट देवसारा जावन आयलें म्हणटा की देवसारा जावन वायट तुजे थंय येवंक ना वायट म्हजे थंय वा तुजे थंय हांवेंत आपणायलेलें पळया आदांच्यानी येवेच्या त्या काणयेंत येवेक नाडलेलें कोणें हां देवसार स्वरूप सोडया देवसारान वय गे स्वरूपाच्या रुपार आयिल्लो तुमी स्वरूपाक रावूं नाकात देवसार तरातराच्या रुपार येता देवसार तुज्या रुपार येवंक पुरो म्हज्या रुपार येवंक पुरो देवसार तरातराच्या रुपार येतात हां स्वरूपाच्या रुपार म्हण न्ही देवसाराची मस्त रुपां आसात हां पूण हो देवसार पळया देवसारांनी येवे मोदें पळया हांगासर कोणें पातक केलें देवसारान पातक केलें की येवेन पातक केलें हां येवेन पातक केलें देवसारान ताचें काम केलें ताचें काम नाटचें मात्र ताच्या पक्षाक ओडचें मात ताचें काम पातक कर म्हूण सांगलें फळ ताणें काण दिलें गी हां देवसारान बरें फळ काण पुसून धुवन कातर दिलें गी येवेक दिलें ना तुंतू काड आनी का तें बरें आसा म्हूण मात सांगता हांव तुंतू काड आनी का तें फळ बरें आसा म्हूण मात सांगलें देवसारान काण दिवना पळया हांगासर कोणें पातक केलें येवेन पातक केलें देखून देवान येवेक दुसलो आदांक दुसलो वय की न्ही आं म्हणजे मुगाच्या भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार हांगासर पातक आयलें कोणा भयल्या वरवीं न्ही म्हजे तेंत पातक आयलां कित्याक म्हाका दिल्लो स्वतंत्र आसा पळय तो दुरुपयोग केल्ले वरवीं आमकां स्वतंत्र दिलें देवान केल्ली मिस्टेक ती मनशाक स्वतंत्र दिलें जें तूं खावंक कशें येताय तें खावयेत जें तूं जेवंक कशें येताय तें जेवयेत जें तूं खावंक कशें नाय तें कांय नाका खंय वचोंक जाय वचोंक नाका फ्रिडम दिलां फ्रिडम स्वतंत्र दिलां मन जातीक स्वतंत्र आसा स्वतंत्र मनशाक मन जातीक आसा तांकां गायराक बातेनका तण म्हळ्यार ताणें बातेन आनी तणंत खायचें वय गे बिर्याणी म्हळ्यार गाय खाता बिर्याणी म्हळ्यार खाता गाय खायना म्हाका नाका म्हणटा तें खावंक जायना तशेंच पेट्याक मांस घाल्यार खाता मासली घाल्यार खाता न्ही गे शीत घाल्यार खाता रांदय घाल्यार खाता बिस्कीट घाल्यार खाता चकली घाल्यार खाता न्ही गे एक 90 मार म्हळ्यार मारताय हां तुमी पूर आसतात पळया ना तें ताचें न्ही ताका तेंत खायचें आनी यंत ताचें कर्तव्य तांकां फ्रिडम ना तुका मासी खावयेत
मसली कवी येत रांदई कवी येत उंडोई कवी येत न्ही गी होटला किवश येत घराय जेवी येत बारा किवश येत पब्बा किवश येत तुका सोडूलें खंयचे विनताय ताचे वयर तुजें जिवीत आसा न्ही गी थोडे जुगारी खेळटात थोडे बेट्टींग करतात थोडे दाडपीड खेळतात उलाई पिदाय भायर भितर कितें भायर भितर खेळटात न्ही गे वय की न्ही हां बेटिंग करतात रम्मी खेळटात पळया थोडे लॉटरी तिकेट काडटात मेळना आले पुरा वेचे मात येवचे काय ना फ्रिडम तुका दिला त्या फ्रिडम असो कितलो तूं दुरुपयोग करताय तितलें तुजें जिवीत नासाचें जाता पातकाचें जाता खोटेपणाचें जाता देखून हांवें केल्लें पातक देवसराचेर ब्लेम करूं जायना देवसरा हांवें करचें देवसराक गेल्यार जाता जायना कितें बरें कितें वायट तुजे मुखार देवान दवरलां देखून देवाचें उतर म्हणटा तुजे मुखार जिवीत आसा तुजे मुखार मरण आसा खंयचें विनताय तें वीस तुजे मुखार आशिर्वाद आसा तुजे मुखार शिराप आसा खंयचें विनताय तूं वीस आशिर्वाद विनताय तूं जियेतलोय शिराप विनताय तूं मरतलोय तुजे मुखार जिवीत आसा जिवीत विनताय तूं जियेतलोय तुजे मुखार मरण आसा मरण विनताय तूं नाश जातलोय तुजे वयर आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आधुनीक काळार आमी जियेता ह्या संवसारांत खोटेपण वाडत वेता थोड्यांनी विचारचें सवाल देव न्हिदलागी देव नांगी देवाचें उतर कित्याक मीस कित्याक रेतीर कित्याक संवसार बदलना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव आसा देवाचें उतर आसा तें जिवें तें क्रियात्मक तें खरें पूण जाल्यारय आसल्या लोकांन तें घेवंक इन्कार केला कान आसले ते दांपल्यात देखून जेजू म्हणटा तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका निमाणें उतर सांगलें ताणें वय गे तुमकां कान आसात तर ऐका पूण कान आसात आयकोंक आमकां नाका कान आमी दांपून दवरल्यात आमकां आयकोंक नाका बरें आसा तें पळोवंक नाका असल्या परिगतेंत आमी पावल्या देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयले तुमी नाचले नात तुमी रुदन करचे खातीर आमी गायलें दुखांची गितां गायलीं तुमी रडली नात तुमी तटस्थ उरल्यात तटस्थ शेळमुडे जावन उरल्यात पळया ना ऊन ना शेळे तटस्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दारूण काळजाचे जावन उरल्यात तर देवा दुरसून कितें फायदो म्हाका सुदरूंक नाका म्हाका परिवर्तन जावं नाका म्हाका बरो जावंक नाका तर हांवें देवा दुरसून फायदो ना देखून असलो लोक पळया देवाच्या उतराक कान दामचो बरें आदर्शो जायतो लोक पयस सरता तटस्थ उरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आपल्या स्वतंत्र असो दुरुपयोग करता आनी पातकान पडलेल्या वेळार आमी देवा दुरसल्या जायना देखून आमचे लागीं सगळ्या लागीं मोबायल आसा न्ही गी मोबायल आसा की ना मोबायल नातले कोणी आसची दादा सगळ्या लागीं आसा न्ही गी आबा कडेन धरलें उडली माई कडेन धरलें न्ही गी एकले उडली माई कडेन पळयलें हांवें पानपोट भरून ना तोंडांत दांत एक्की ना करता एक मोबायल रिंग जालें तिचे कडेन 2 मोबायल आसात 2 मोबायलां एक धाकटें बटनाचें कळ्ळें तें हांव विचारलें कित्याक तें म्हज्या पुताक कॉल करूंक हांगा दामल्यार रिंग जाता मागीर हें काल्याक हें पुताक पळोवंक विडियो पळोवंक तो करता तें ओडल्यार जालें खाली ओडचें मात्र हांवें म्हाका करूंकूच ना अशें ओडल्यार तो दिसता म्हणटा हें हांवें एमर्जन्सी जाय जाल्यार दामचें एकच दामल्यार जालें तिका दुसरें कांय गुर्तू ना 2 मोबायलां हर एकल्यार मोबायल आसा वय गी त्या मोबायलांत बरें आसा हा कांय उलयना तुमी बरें आसा वायटय आसा बरें पळयताय जिवीत सोडतलोय वायट पळयताय जिवीत नाश करतलोय आजकाल वॉट्सअप आसा फेसबूक आसा
इंस्टाग्राम आसा भिरांकूळ डेंजर. थोडी इंस्टाग्रामार रील घालतात पुरा काले घालचे म्हणना थोडे करतात लाईक पळया थोडे आनी काले आयदार दोनशे घालतात आयदार मसली सुटी करची घालतात मसली बच्ची घालतात खाऊची घालतात फक्त रील सोडचे रील सोडून आमचे जिवीत रील तर जाला एक. मागीर थोडे स्नॅपचॅट आसा स्नॅपचॅट न्ही गे तांदून चॅटिंग कन कोणाक पुरा इनवायट कन कोणाचे पुरा फ्रेंडशीप कन मागीर गत कितें जाता तुमी जाणात थोड्या दिसांनी पेपरार पुरा येयलें न्ही गे हां कातरचे मारचे पुरा कालें पुरा जाता. जायते बरें आसा मोबायलान ना म्हूण ना तूं खंय आसाय कितें आसाय केदाळ येताय पुरा कळटा तुरंत बरगांवांत आसले आमच्या भुरग्यां लागीं आमकां उलोवंक जाता पळोवंक जाता. हां मुंदे बेस्तार नवें शेवंक जाता सांगात आंबोरी तेर्स म्हणूंक जाता. हां हांगा जाल्ली मिसां थंय पळोवंक जाता सगळें बरें आसा जायते बरें आसा आनी तातूंत थोडें पाड आसा पूण बरें काण घेताय जाल्यार तूं पाड जायनाय. बरें काण घेताय जाल्यार हे मोबायल तुज्या फायद्याक तुज्या बरेपणाक वापरताय जाल्यार तूं पाड जायनाय. पूण ते मोबायल तुज्या फायद्या खातीर तुज्या स्वार्था खातीर तुज्या कुशे खातीर तुज्यात जिविता खातीर तूं वापरताय जाल्यार पळया कितें फायदो. एकलो मनीस म्हजे लागीं आयलो म्हणालो फादर म्हाका म्हयन्याक 80,000 सांबाळ आसा पूण 80,000 सांबाळ आसा जाल्यार 80,000 सडात आसा जाल्यार म्हाका म्हयन्याक 10-12,000 रीण जातात. हांवें म्हळें इतलो सांबाळ आसून तुका रीण कशें जावचें. आतां बायल म्हणाली रम्मी खेळटा पळय रम्मी मोबायलार खेळोन आलें पुरा उगडयलां म्हजी कार्यामणी समेत ताणें भितर दवरल्या आडोत घाल्या भांगार पुरा उगडयलां आनी म्हयनो आखेर जाताना इतलो सांबाळ आसून म्हाका 45,000 सांबाळ असो बायल म्हणटा म्हजे लागीं 5,000 सरता घरा काय घालना. तर कितें फायदो पळया. जर तर ते मोबायल आसून तूं दुरुपयोग करना सगळें तुजें जिवीत नाश करताय उगडयताय पळया देखून हे आमचें खोटेपण आसा पळय आमचें पातक आसा पळय हें आमींच आमच्या स्वतंत्राच्या दुरुपयोग वरवीं केल्लें जावन आसा. देखून देव कितें करता पळया देव सोंसणीक देव कितें करता एकच पटी तुका उमटून काडून येना. देखून पळया नेराच्या ओपारींत मावेच्या ओपारींत पळया हां नवकर म्हणटात आमी वचून उमटून काडून उडोवं हें नाका त्या गोवा सांगाता तुमी नेरे सांगाता तुमी गोवी उमटिशात कितें नेर आनी गोव कितें म्हूण कळना देखून वाडोवन दी वाडोवन आयल्या उपरांत गोवाच्यो कणश्यो दितलो भाताची कणशी दितली आनी नेर आसा पळय फुलां मात्र सुट्टात तांदूळ कणशी येना तवळ ती फुलां आसली सगळीं तुमी उमटून काडा आनी उपरांत तूप आनी पेंडयेन बरा उपरांत थंयसर उज्यान घालला आसा आनी बरें भात वो कितें आसा तो म्हज्या तुप्यान बरा पळया. देखून देव सोंसणीक म्हणून देवाचें हें उणें पडनी देवाची अस्खतगाय न्ही देव सोंसणीक म्हणून देव दोरी लांब सोडटा म्हणटा पळय ती दोरी लांब सोडची सोम्याची देवाची अस्खतगाय न्ही उडासतोरा भगाताची काकूळ तो आपणे रचलेल्या मनशान नाश जायनो आपणे रचलेल्या मनशान ताणें नाश जायनो जो बगार ताणें परिवर्तन जायचें बरो जायचें. एक पियेतलो पूत आसा जाल्यार पिवन मार्गार पडटा जबाबदारी फाडिना जाल्यार ताचे आवय बापूय ताचे पासून मागतात मिसां भेटयतात रेत्यो करतात समजोणी दितात ताका थंय हांगा कावन्सिलिंगाक व्हरतात ताचे सोरो सोडोवचे हर प्रयत्न करतात ताचो नाश मागनात ताणें मरचें म्हूण मागनात ताणें ताका लगड काडचें म्हूण मागनात बघा ताणें बरो जायचें म्हूण वर्सां राखून ताका परिवर्तन जावंक आशेतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या की व्हरतो काकुळदार देव आमचें परिवर्तन आशेता. दुसरी ओपार हांवें सांगची आसा पळया थंयसर सर्गीचें राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एक सासवाच्या पिया बरी सासवाचें बीं तुमी जाणात ल्हानशें वय गे तें धरणीक पडल्यार दिसता हक्का दिसना एक पडल्यार दिसना पूण तें सासवाचें बीं जर तर किर्लत घालें जाल्यार व्हडलें जड जाता भाताचें व्हड जाता तें हे देशें बीं पळया पण सर्गीचें राज तशें सर्गीचें राज फकत व्हडल्यांक मात्र न्ही ग्रेस्तांक मात्र न्ही
आनी व्हडले व्हडले शिकल्या शिकपींक मात्र न्ही, व्हडले व्हडले एचिवमेंट केल्ल्या त्या एचिवदारांक मात्र न्ही. बघार सगळ्यांकी पाप एब्बेट चाप आसा ताकाय, ल्हानसो भुरगो आसा ताकाय, सगळ्यांकी सर्गीचें राज्य, सगळ्यांकी ल्हान ल्हान संगतींनी कोण देवाक विश्वास रावता, ल्हान संगतींनी कोण देवाक संपूर्ण रितीचीं कामां करता, मोगाची काकुळतीची सेवेची कामां करता, तसल्यांक सर्गीचें राज्य सगळ्यांकी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा ल्हान भुरग्यांकी सर्गीचें राज तांकां येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात. सर्गीचें राज्य तांचें, ल्हान भुरग्यांक सासवाचें कण तें तांकांय आसा. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अनपडांकी आसा, शिकप्यांकी आसा, सगळ्यांकी आसा, ग्रेस्तांकी आसा, दुबळ्यांकी आसा, सगळ्यांकी आसा. हें सासवाच्या कणा बरी. तिसऱ्यान तो म्हणटा स्त्रियांक उद्देशून म्हणटा, पळया एका स्त्रीयेन 3 कळशी पिठांत भरशिल्ल्या कमिरे बरी. म्हळ्यार सणून गेल्ल्या स्त्री वर्गाच्यांक तो म्हणटा तुमकांय सर्गीचें राज आसा. हे शास्त्री फरिजेव शास्त्री फरिजेव सदुसेव म्हणटात स्त्रियांक सर्गीचें राज्य ना, दादल्यांक मात्र थंय सुदैवांक मात्र, बायल्यांक ना, स्त्रियांक ना. ना, तुमकां नांत ना सर्गीचें राज, तुमी खाली गुलामा मात्र. तसल्यांक जेजू म्हणटा ना, तुमकांय सर्गीचें राज आसा. स्त्रियेन एका कळशेंत 3 कळशेंत भरशिल्ल्या खमिरे बरी. स्त्रियांकी तो सांडिना. तो म्हणटा तुमी सर्गीच्या राजांत दादल्या बरी समासम, तुमकांय सर्गीचें राज आसा. पूण सर्गीचें राज जोडिचें जाल्यार मात्र कितें करी जाय, बरें जिवीत जिये जाय, बरें आदारी जाय, वायट सांडी जाय, खोटेपण सांडी जाय, सताक रुजवादी जाय, सताक साक्षी जाय, मोगाची सेवा करी जाय, आमी सोंसणीकायेचे जाय, बोक्षाण्याचे जाय, सोडदोडीचे जाय, देवाच्या संपूर्ण सगुणांनी आमी वाडत जाय. कसो सगळीचो बाप सर्व बरो तशें आमी सर्व बरीं जाय, थोवळ मात्र सर्गीचें राज आमकां फोव जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. निमाणें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया जेजू म्हणटा हो संवसार म्हणलो एगादो आनी बरें बी ओमतलो मनशा पोत जेजू क्रिस्त. आनी तें बरें बी आसा देवाचें उतर. खोटेपणाक प्रोत्साह दितलो, पाठिंबो दितलो एकलो आसा तो देवसार. आनी ताचें उतर नाल्यो ती फळ दिनात, ते फुलां मां दितात ती फळ दिना नाल्यो. आनी जो कोण मनीस आपले स्वतंत्र दुरुपयोग करता आनी सैतानाचे देवसाराचें आयकता तो नासाच्या वाटेक वेता. सो कोण आपलें जिवीत आपलें स्वतंत्र बरेपणाक वापरता तो देवाचें उतर आयकता, सोम्याचें उतर आयकता, सोम्याच्या उतराच्या बळान सोम्याच्या वाटेन चलता, तो जिवीत जोडता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी संवसारांत देवसारान ओंपलेल्या नेरा फाटल्यान वचचें न्ही. बगार सुम्या जेजू क्रिस्तान ओंपलेल्या देवाच्या उतर म्हणल्यार त्या बिया फाटल्यान वचचें आनी तें उतर आमी आयकुचें, जिरोवचें, त्या उतरा प्रमाणे बरें जिवीत जियोवचें आनी सर्गीचें राज जोडचें. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवया त्रेक देवा तें आसलो आमचो भावार्थ साऱ्या सगळीं सांगता एकाच देवा सतमानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितमेसो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमानता देवा सगलोच पूत तो सर्काळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान अबसल्लो कर देव तो देवातान जल्मला तेका रसोंग नाम बापाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडोण्या बसोत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंस पिला काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके बिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो, सरगार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता सुमी आनी जीवदातार तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका सवासीत को नमस्कार आनी महिमा भव. प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कतोलीक
आणि धर्मदूतांवर स्थापलेले पवित्र सभे सत्मानता पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नानासा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासू रावता आमेन. याच विश्वासान बावरतान आमची मागणी आमची गरजो त्रेक देवाच्या पांयांतळा समर्पिया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे ऐकी. बापा आमचे मागणे ऐक. दयेल्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बोर सदांनीत तुझ्या दयेळेचो अनुभव तांणी कर. सर्व बावरत्यांक तो वांटून पवित्र सभा सदांच जिवाळ करूं कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांतय दयेळाय आनी निस्वार्थपणी वावर करूंक आनी जिविताच्या मौल्याक रक्षण दिवन भाव बांदवपणान तशेंच शांती समाधानान जियोंक जाय आसा तशें आडलते चलोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या प्रत्येक जावन वखद नाचुरले पिढेक वळख जाल्ल्या भावा भयणीचे कश्ट आळू कर आनी दूख सोसून व्हरूंक तांकां बोळ दी. तशेंच तांची जतन घेवच्या भाव भयणींक बेसांव लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजें बेसांव घाल. तांणी देवबिरांतीन वाडोवंक आनी तुज्या उतराक काल जावन तुज्या मोगान जियोवंक तुजो आदार दी. वायट सवयेक बली जायनासतना सदांच बरें विसून बरो फुडार रुपीत करूंक तांची मनां तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबाचे उदरगते खातीर आमच्या कुटुंबांतले साबार जण संदे परगांवांत वावर करनासात. तांच्या वावरांत तांकां भद्रती लाभय आनी सदांच तांच्या एकसुऱ्या जिवितान समाधानाचे हातेर जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमाच्या मेजतांनी तुज्या दयाळेचो अनुभव कर. आमच्या कुटुंबान समुदायान आनी सेर समारांतय तो वांटूंक आमकां तुजे हातेर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. इगडी बोरदोळे दांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मगतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसत आमी मागया. श्रींच्या भूमुखार बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी तीन तूं मानून घे. ताच्या पुता आमचे सुमी जेजू क्रिस्तान हे संवसारी श्रींच्या राजाची बरी खबर प्रकट केली. देवाचें उतर कशें तुजो पूत वमता तें स्विकार करन त्या प्रमाणे जिवीत रुता करूंक आनी श्रींचे राज जोडूंक जायची कृपा आमचे ते सदांच वत म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमकां
सर्वेस्पराचे रस्त्यार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुजें उदारपणान तुवें आमकां दिला तो ताका सोरूस आमी तुका भेटयता दोगांक दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां पी वन जातलो ससनाच्या देवाची स्तुती जावं. सर्वेस्पराला वीक मनान आनी पदकाची दूख धरून आमी तुजे मुखार येता तर तूं आमकां मानून घे आनी आयच्या दिसा भेटयन जावन तें बलिदान तुका मानवो सर्वेस्परा देवा म्हज्या कोट्यापणांत म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या पदकान तो म्हाका तो नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटके पवित्र सभेच्या हातावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा दी मगा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजे तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें आमकां संपूर्ण एक पावयल्योय तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन भेटोवन दिता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवण एक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तीस आनी आमच्या फैर्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादांत जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारां सर्वेस्पर देव सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना उन्सर्गी होसाना उन्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उन्सर्गी होसाना उन्सर्गी. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडारी वाय नासलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता. तुमी हेजें उतर आयकोंक बऱ्यांची विच्छेवंक पतक संडोवंक आनी समयाच्या राजकोशी सुमकोवंक जाय आसची करपा मागया. बाबा करोस तूं पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें
म्हज्या उगडासाक कराते. बावडता सोगूठ सुम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पूर्ण जीवन परगडता. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वच्ची वित सोंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या संवसारात विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. लिव आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इस्तगाती दंतलेल्या समेजता तुजें परजोळीन मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माय संगती तिचो पती भाग्य वचूचे भाग्य धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मारवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांठोदी तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे तोय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मानाने महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुम्या सोडवणदाराची आज्ञा मतीन धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन संगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकाय तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या आमचिता तशी आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त येण्याक बुरबुशानत रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीने सर्व पातकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जे तेणे राजवार चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. जीवाची शेळीये संसाराची पाप काढिले. आमची काकळूत देवाची शेळीये संसाराची पाप काढिले. आमची काकळूत देवाची शेळीये संसाराची पाप काढिले. आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळीचे जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका भोवना पूण एकूतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. हे जेजू मुझे तै राव जेजू मुझे तै तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे तै
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिस्त घाल. श्रृंगीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. तरांतलें पतकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मोगाळ पुता सोबे अवघार मोरे आशीर्वादी आमकां. नमान बाळोक जेजू रोजार साहेबिनी सगळी संगता बगीन गुरुसाचे कृपेन गुरू आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवान भक्तीन मी सांगून जाल्यार तुमकां समेस्त अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. हॅव ए गूड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळो जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी हांगा कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.